खबर आसतली आमच्या देवस्थानाची प्रक्रिया गेली जवळ 10 महिने चालू आसा आणि 14 एप्रिलाक आमची स्थापना ठरलेली आसा. 14 एप्रिलाक त्या दृष्टिकोनातून काही डेव्हलपमेंट वर्क आमच्या देवस्थानाच्या स्थळाचे चालू आसा आणि तेतून आमचे सरपंच सुबोध माले यांच्यानी पुढाकार घेतला आणि आमचे आमदार आसा प्रवीण नार्लेकर त्यांच्यानी सुद्धा ताबडतोब हे काम तर एकदम 8 दिवसा पहिले आम्ही त्यांना सूचित केले. 8 दिवसा भितर त्यांच्यानी फाउंडेशन स्टोर म्हणजे किती गती आहा त्यांच्या कामात हे दिसता आणि गावची जी मुख्य कामं असतात ते आम्ही सुबोध महालेच्या तर्फे त्यांच्यापर्यंत पावलेली असतात. या राष्ट्रीय आयज हांगासर आमी ब्राह्मणाच्या हांगासर आमी फाउंडेशन स्टोन हांगासर आयज घातलेलो आसा आणि त्या फाउंडेशनाक आयज उपस्थित आसलेले आमच्या उगया मोपा गांवचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि मेंबर्स सगळे गांवचे माझे भाव आणि सगळे आमचे BJPचे कार्यकर्ते आयज खूब बरें दिसता. जे खऱ्यांनीच ते सांगतात कित्याक गांवांत खूब डिवेलप केल्लें आसा आनी हांव करताय बी कित्याक ऑलरेडी जे पळय मेंबर्स आयज काम करतात तेजी तांकां पावती मेळटा. जे आयज मेंबर्स आमचे एक्टीव मेंबर्स आयज पंचायती सगळे एक्टीव आसा, सगळे मेंबर्स एक्टीव आसा, ताका लागून ही कामां फटाफट जातात आनी हांव ती करून घेता. आनी अशीच म्हजी कामां आसतली जे पळय आयज गांवांत डिवेलप कितें आसा कोणाक कितें जाय खऱ्यांनीच गरज आहा ते हांगासर हांव पयलीं सदांच आसता. तशेंच आयज आमच्या उगयान म्हाजें सदांच लक्ष आसतालें आनी सदांच हांवें उगयाकारांक लागून खुबशे कामां डिवेलप पयलींय केल्ले आसा इलेक्शनाच्या पयलीं आनी आतांय बी जाता तितलें हांव डिवेलप करतलो आनी उगयान जाता तितलें बरें डिवेलप. हे डिवेलपूच न्हू अशें म्हाजें हें आसा कितें आमचे यूथ आसा तांकांय बी जॉबांचे बी खुबशे हांवें हांगासर केल्ले आसा आनी हेच्या फुडेंय बी करतलो. अशीच म्हाजी कामां आसतली आख्या पेडण्याक लागून. बऱ्या कार्यक्रमाचे आज फाउंडेशन जाता, आमदार आसता फाउंडेशन जाता, खरोखरच आमच्या गांवच्या लोकांक एक बरी उमेद दिसता आनी म्हाका दिसता आमदारान अशें कामां खुबशीं आमदारान चालू केल्लीं आहा कित्याक पंचायती आमच्या पेडण्या खूब आसा आनी काम करून घेवपाकूच आज मेंबर बरे स्ट्रॉंग जाय आसता आनी आज आमचे सरपंच म्हणा मेंबर आमचे पंचायतीचे खरोखरच 7 मेंबर एक्टीव आहा कामाच्या बाबतींत आनी आज दिश्टी पडटा कित्याक खंय तरी जर आमी खंयच्या वाड्यार गेलो जाल्यार मेंबराचे सुद्दां बरे गुण लोक वाड्यान घाता आनी आमदाराय सुद्दां आमदार ना जाल्यार मेंबर काम करूंक शकना. आमदाराचो स्टेप पयलीं हें जाय, आमदाराचें कामच जावंक शकना कित्याक आदलो अनुभव आमकां आसा. जर आपलो आमदार आसलो आनी आमदारानच आपण आसूं तरच ही कामां जाता अशें आमकां पयलींच्यान खबर आसा. म्हणून असो आमदार आनी आमदार डॅशिंग आसा कित्याक भाय आमदार तसो आमचो फाटी ना, कसल्या कामां करून घेवपाक फाटी ना. एकदां तेणें उतर दिल्या जाल्यार तो कामां करतलो म्हणजे गॅरंटी आहा कित्याक पयलीं सुद्दां तेणें आमदार नासतना सुद्दां ह्या मतदारसंघात खुबशीं कामां आपल्या स्वताच्या पयशान केल्लीं आहा. असो आमदार धडाडीचो स्वताचो पयसो मोडटा म्हणजे फाल्यां गव्हर्मेंट पयसो मोडपाक फाटी आसना. त्या पद्दतीन आमच्या आमदारान हांगा बरी कामां सुरवात केल्ली आसा. आतां पंचायत सुद्दां आमची आमकां थोड्या दिसांनी बरें एक पॉश आमकां बिल्डींग दिसतली. थंयसर आमची कामां चालू आहा. खरोखर आमदाराचे धन्यवाद म्हणूंक जाय कित्याक मेन जे प्रोजेक्ट जे आयज आसा ह्या गांवांत प्रोजेक्ट जे आहा ते आमदाराचे हस्ते खुबशे आसा. देव ब्राह्मणाच्या ह्या स्थळाचेर उगव्या आमच्या गांवांत हांगासर आयज फाउंडेशन आमचे माननीय आमदार प्रवीण भाई आर्लेकर यांच्या हातान घालता आनी जे पेवर्स फिक्सिंग आसात म्हणजे शॉर्ट ब्लास्टर्स आनी रिनोवेशन आसा, थोडेशें ब्युटिफिकेशन आसा. ह्या कामाची आयज हांगासर सुरवात जाता. खूब बरें दिसता कारण आमचे सगळ्या गांवच्या भावीक आमचे लोक जे आसात त्या गांवची आमच्या प्रतिश्ठापना जाता आयज श्री देवी माऊलीची आनी त्या वेळाचेर हे देवाचें आमचें स्थान आसा. बाकीची आमचे जे देवाचे जागो आसात किंवा जे स्थळां आसात त्यांचे सुशोभीकरण किंवा हे सगळे गोष्टी चालू आसात आनी हे विशय जेन्ना आमी आमचे माननीय आमदार प्रवीण भाई आर्लेकर यांच्या कानार घातले तेन्ना आमची सगळी पंचायत बॉडी आसलेली, आमचे सगळे गांवकार आसलेले, आमची डेप्युटी सरपंच ह्या वॉर्डाची पंच अश्विनी महाले आसलेली, आमची सिया धुरी, आमचो दयानंद गोवंडी, विजय मोपकर हे सगळे आसलेले. त्याच प्रमाणे आमचे गांवकार सगळे जाण 5 जाण आसलेले आनी तांच्यांनी जेन्ना आमदारा कडेन हो विशय मांडलो तेन्ना तेणी त्वरीत म्हणजे थोडेच दीस जाले म्हाका दिसताली विकय जावचो ना, 1-2 दिसां भितर हो विशय जाल्लो. त्या वेळाचेर तेणी सांगलें की येस आपूण तुमच्या बरोबर आसा, तुमी हे कामाक सुरवात करया आमी आनी इमिजिएटली तांच्यांनी आयज हांगासर फाउंडेशन घातलेलें आसा. म्हणून खरेंच अख्ख्या गांवच्या वतीन उगव्या गांवच्या वतीन उगवे वासियाच्या वतीन आयज आमदारांचें हांव कौतुक करता आनी अभिनंदन करता आनी आभारूय मानता. कारण अशें जेन्ना कामां जातात तेन्ना एक खंय तरी आमकांय हुरूप येता, आमकांय उमेद येता
आणि अशें जेन्ना लोकांची जेन्ना अपेक्षा आसता ती पूर्ण जाता त्या वेळाचेर खंय तरी आमकां नेटान काम करपाक एक बळ मेळटा. आयज आमचे आमदार बऱ्या तरेन कार्य करतात. काल तुमी पळयलात महिला दिन जालो, फुडें शिगमो जावपाचो आसा. अशे वेगवेगळ्या कार्यक्रम आयज पेडण्या मतदारसंघा भितर आयोजन जाता.